मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन करून थळावे लोक न्यायाची वाट पळयतात. फाटले कितलेशेच दीस जाले थळावे ह्या कंपनी आड आंदोलन करीत आसा. कांय दिसा पयलीं पंचायतीन ह्या कंपनीची पळोवणी केल्ली. उपरांत मंगळारा पार्सेकर फूड्साचो धनी प्रभंजन पार्सेकर हाका पंचायतीन कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली. तशेंच 7 दिसां भितर गरजेच्यो परवानग्यो सादर करपाक सांगल्या. मजगतीं कंपनीच्या धन्यान पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची कागाळ पंचायतीत दाखल केल्या अशें थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. आमी आंदोलनां करून न्याय मागतात, ताका लागून आमच्या आड ह्यो कागाळी दाखल केल्यात. ताणें 18 नागरिकांचेर न्यायालयात कागाळ दाखल केल्या अशें थळावे सांगतात. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण न्यायालयान कंपनीत मशिनरीची दुरुस्ती करपाक परवानगी दिल्या. आंदोलना वेळार जो रस्तो आडयल्लो तो उक्तो करचो असो आदेश न्यायालयान दिल्यान आमी तो रस्तो उक्तो केला अशें थळावे सांगता. आमकां न्याय मेळसर आमी आंदोलन सुरूच दवरतले अशी स्पश्ट भुमिका थळाव्यांनी घेतल्या. आयकात. आम्ही पळसकट्याचे विलेजर्स फाटले 25 दीस आम्ही आंदोलनाक सत्याग्रहाक बसला. पीसफूल एजिटेशन आमचे अगेन्स्ट पार्सेकर फूड. सो काल आमकां एक समन जालें. कोर्टान सिवील आमकां आपयल्लें आनी ताच्या भितर एक ऑर्डर पास केली कोर्टान, ऑनरेबल कोर्टान, की ताका जो तेजो एक्सेस रोड आहा ताजो एक्सेस दिवचो टू हीज फार्म. सो बेसिकली जर ताका परमिशन दिलेलें ते बेस्ड ऑन ताका ताचे जे मेंटेनन्स वर्क आहा ते करपाक लागून, रादर दॅन तेजो प्लांट स्टार्ट करपाक कांयच परमिशन दिवंक ना, बिकॉज तेजें लायसन एक्सपायर जालेलें आसा. सो इफ सपोज तो अशें कितें फॉल्स क्लेम करता जाल्यार ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. कोर्टान ताका अंडर कंडिशन ताका दिला की तेणी कांयच प्लांट ते कितें स्टार्ट करूंक जायना, फक्त ताचें कितें मेंटेनन्स वर्क आहा तें तेणी करचें. आमी एज्युटेशन आमच्या फाटल्यान घेवंक ना. आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिवन आमचो जो प्लेस आहा तो मातसो शिफ्ट केला, थंयसरूच आसा. तो बेश्टी मॅन्युप्युलेट करून थिंग्स सांगता, ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. तो हाच्या पयलीं फटींग उलयता आनी आतांय फटींगूच उलयता. तो आतां ऑलरेडी कायद्यान आपलें काम चालू केलां न्ही. सो ऑलरेडी ताका शोकॉज गेलेली आसा, टायम पिरियड दिलेलो आसा. 30 तारखेक कोर्ट हियरींग आसा. सो आमी ज्युडिशरीक रिस्पेक्ट दिवन आमी रावला कितें डिसिजन येतलें. सो ताच्या पयलीं आमी कांय तितलें हें करची ना. बट इन केस मेळना जाल्यार मागीर फुडलें डिसायड करतली. तशेंच आमकां आमदारूय हेल्प करता. तेणी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की तुमी जाता तितले बेगीन कितें आहा तें तेंचे मॅटर लायक विदीन लीगल आस्पेक्ट यू ऑल सॉल्व इट. हांगासर बायलांक तो गुंडा म्हणपा लागलो. दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. आनी तशेंच तो जो केसीस घालता घरांचेर, आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, आमी ह्या गांवान आमचो धनगर समाज आमी आयज येवन रावंक ना. आनी अशे लोक येवन जेन्ना खंयच्या तरी आमच्या गांवच्या लोकांक भिवयता आनी अशें सांगता की तुमी आपणाक हें करूंक दिना जाल्यार तुमची आपूण घरां डॅमोलीज करता. दीस इज नॉट करेक्ट आनी दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. बाबा तूं लिगली कर. ह्या गांवान तें अलावड ना, दॅट मिन्स अलावड ना. तूं कितें लूप होल्स आनी लोकांचे बेश्टी कितें सांगून लोकांच्या भितर भंय क्रिएट करून तुमकां जाय तें करूंक शकना. अशें कोण भायल्यान येतलो आनी आमी ज्या ह्या गांवाक जेंच्यांनी घडयला त्या घडयल्ल्या लोकांक तुमी धमकी दितात. दॅट मिन्स वी आर आर द गोवन्स खंय उरले देन? आमचोच गांव, आमचेच घर आनी आमकांच सांगता तुमची घरां मोडटा म्हणून. ही खंयची दादागिरी? ही खपोवन आमी तरी घेवची. रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, ऑनरेबल CM, ऑनरेबल आमचो स्पीकर सर, प्लीज ह्या लोकांच्या खातीर आमकां त्रास जावचे न्ही. तुमी ताका खंय तरी शिटकावणी दिवची की आपल्या लोकांक तुमी त्रास दिवचे न्ही म्हणून. बेजिकली आमचें आंदोलन आसा तें आमकां एक फायनल रिजल्ट मेळ्ळ्या मेरेन आमी चालूच दवरतले आंदोलन. तेच्या भायर ज्या वेन पंचायत आतां वता एट प्रेजेंट, त्या वेन आमकां दिसता की हो इश्यू डेफिनेटली रिसॉल्व फास्ट जातलो. कारण तेजे जे इलिगल आशिल्ले ते इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक ऑलरेडी इलिगल मेळ्ळेले आसा आनी तेज्या थ्रू पंचायत फुडलो प्रोसिजर आमकां दिसता की फास्ट ट्रॅक करून आमकां बेगींतल्या बेगीन इश्यू रिसॉल्व जावपाक जाय एज पर स्ट्रॅटेजिकली जर गेले जाल्यार. तेन्ना आमकां कळ्ळें की जे तेजे आशिल्ले तेच इलिगल आशिल्ले आनी जेन्ना आतां इलिगल ते आमी सोदून काडल्या उपरांत ते आतां प्रूव जाता आनी ते इलिगल आसल्या कारणान इन फ्युचर हेन्सफोर्थ ते बंद पडपाचे चान्सीस हायली आसा. त्या आतां बंद पडटा म्हणून तेणी ती आपली स्ट्रॅटेजी लायल्या की आपूण जर बंद पडटा जाल्यार आपूण गांवाचेरूय एलिगेशन्स करतलो आनी गांवाचेरूय तेंची रिवेंज घेतलो. हो तेजो मे बी प्लॅन आसतलो. त्या खातीर तो बाकीचे इलिगल घालप, बाकीचे सायडीच्यान हें करप तें करप चालू आसा. तेका तो न्हंयतल्यान उदक पंप करतालो. ते आमी कंप्लेंट दिली WRDन, तेजें परमिशन नाशिल्लें. WRD आयली, इन्स्पेक्शन केलें आनी ताजो जो पंप आशिल्लो तो काडलो. हे फर्स्ट जालें. दुसरी उदकाचो जालो आतां लायटीचो इश्यू. लायट तेणी ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान झाडा वयल्यान केबल ओडून आपल्या प्लांटाक व्हेल्ली. ही आमी जेन्ना एक्सपोज केली, मिडिया आयली, बाकीचे एक्सपोज केले, तेन्ना इमिडिएट विथीन नेक्स्ट 1-2 days तो केबलूच थंयचो गायब जालो.
करताना खंय इलिगल आसा हो सगळ्यांक कळिल्लें आसा तो इलिगल आसा आनी आयज तेकाय कळ्ळें की आपले ज्या पद्दतीन आपले अगेन्स्ट सगळो कारोबार वता त्या पद्दतीन आपुणूय शाणटा त्या बेजिसाचेर तो आयज खंय तरी आपल्या बरोबर गांवाचेरूय फॉल्स एलिगेशन करून गांवाकूय आपूण रिवेंज घेतलो हे स्ट्रॅटेजी लावन तो फुडें वता पूण ताका सांगपाक सोदता की तुज्या ह्या स्ट्रॅटेजीक आमी बळी पडचे ना आनी हे अशे जर लोक आसा ह्या लोकांची दादागिरी आमी खपोवनूय घेवचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.